नमस्कार. आयज विधानसभा अधिवेशन जे चालू आसा तेतून सकाळच्या माहित्याक म्हणजे जेन्ना क्वेश्चन आवर चलता तेतून एक म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर आज चर्चा जाली, ती म्हणजे मोपा एअरपोर्ट. GMRचो हो एअरपोर्ट आसा आनी ह्या एअरपोर्टाक जी एक सूट दिल्या असो हेच्या पयलीं आरोप जायते फावट जातालो, पूण आयज विधानसभे भितर हेचेर सखोल चर्चा जाली आनी गोवा फॉरवर्डचे फुडारी विजय सरदेसाय हांणी जायत्यो गजाली हाचेर प्रकाश जोत आयच्या ह्या क्वेश्चन आवरा भितर घातलो. तेतून म्हत्वाची गजाल म्हणजे कॅबिनेट डिसिजन घेवन कन्सेशन एग्रीमेंट जो आसा तो अमेंड केलो आनी तांकां जी येणावळ येवपाक जाय मोपा एअरपोर्ट म्हणजे GMR कडल्यान तिका सूट दिली आनी जवळ जवळ 207 कोटी रुपया सरकाराच्या तिजोरेन येवंक ना अशा तरेचो गंभीर आरोप हो विजय सरदेसाय हांणी केलो. आमच्या बरोबर विजय सरदेसाय, आमी तेंच्या वांगडा उलोवया. सर, फाटले जायते दिसांनी हेचेर चर्चा जाताली की GMRक सूट दिल्या जे पयशे येवपाचे तेंचे कडल्यान हेतूच्या रुपांतल्यान ती, पूण आयज विधानसभे भितर तुमी ते सगळे मांडले फॅक्ट की कशे घडामोडी जाल्यो, कॅबिनेटा भितर कितें डिसिजन जालें आनी कशे तरेन तांकां एक हें करपाचो प्रयत्न जालो. नेमके तुमी कितें सांगतले आनी हे केन्ना कॅबिनेटाचे हे जे डिसिजन जाला हे तुमकां केन्ना कळ्ळें आनी हे कितें नेमकें प्रकरण? गोंयान हो जो सरकार चल्ला हो सरकार एक ट्रान्झॅक्शनल सरकार अशें म्हणून हांव सदां म्हणटा. म्हणल्यार हे सरकारान सगळीं जें कितें करता चडांत चड वस्तू ज्यो करतात हातूंत एक खंयचे प्रायवेट पार्टीक फायदो आसता आनी एक सरकारांचे कोण तरी मंत्री नाजाल्यार मंत्र्यांक फायदो आसता. हें GMRचें डिसिजन म्हणल्यार GMR 31 मे 2024 एज पर हो एग्रीमेंट GMRन तेन्नाच्यान आमकां 36.99% गोंयच्या सरकाराक दिवंक जाय आशिल्लें ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू. ग्रॉस रेवेन्यू म्हणल्यार तातूंत एरोनॉटिकल आनी नॉन एरोनॉटिकल प्लस तुका ज्यो फिक्स्ड हें आहा म्हणल्यार तूं डेपॉजीट घेता विच इज नॉन रिफंडेबल, हें सगळें धरून तुवें तांकां इतलें दिवंक जाय आशिल्लें. GMRन हे खेपे कितें तरी 900 कितले कोटी, ज्याचे 36.99% म्हणल्यार 207 कोटी रुपया जाता. हे 24-25 तांणी तांचे लँडर्सांक सांगिल्लें आहा, हें हांवें दाखोवन दिल्लें आहा. हाजे पयलीं GMRक सूट दिल्या हें अनावन्स जालां, कित्याक ताणें सगळे क्वेश्चन बदलले, हें केलें तें केलें. पूण आतां तो म्हणटा कितें की तोच एग्रीमेंट न्ही तो, हो हें एग्रीमेंटाचें नवें रूप की जे तुमकां पयशे मेळपाचे आसले ते तुमी आज नाका आनी 7 म्हयन्यांनी दी म्हणून सांगले आनी 7 म्हयन्याचे पयशे तुमकां माफ केले. तुका म्हणल्यार गोंयच्या सरकारान GMRक माफ केला. GMR म्हणटा तो घर जावंय जाल्लो आहा गोंयच्या सरकाराचो, हो म्हजो चार्ज आहा. आतां ते 2-4 वस्तू हातूंत पळोवंक जाय. पयलीं म्हणटा तें एक थंय ग्रीन बेल्ट म्हणून करपाची येवजण आहा, जी येवजण क्लॉज 7 ऑफ द एडेंडम टू द EC आनी हें डिसायड जावप जालां सुप्रीम कोर्टान. सो हें तांणी हाजें बाळगणें जावप म्हणल्यार ताका फॉलो करप हें कंपल्सरी, पालन जावप हें कंपल्सरी, हाजेर देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी वायलेशन. आतां एअरपोर्ट सुरवात केन्ना जालो? फर्स्ट लेट्स गो टू दॅट डेट. एअरपोर्टाची पयली फ्लायट 1st वीक ऑफ जानेवारी 2023 भायर सरली. ऑफिशियली एअरपोर्ट स्टार्ट जाला गुगल केलें जाल्यार डिसेंबर 2022. ज्या दिसा एअरपोर्ट रेडी आशिल्लो त्या दिसा तांणी 693 एकर्स, 1 एकर म्हळ्यार 4000 स्क्वेअर मिटर हांगा तांणी फॉरेस्ट स्पिसीज, लोकल फॉरेस्ट स्पिसीज रोवंक जाय आशिल्ल्यो. हें तांकां कंडिशन आहा. हे कंडिशनाक कंप्लीट निग्लेक्ट केल्लें आहा तांणी थंय कांय रोवंकूच ना. हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक RTI घाली. RTIंतल्यान आमकां उत्तर आयलें की आमकां तें कांय खबरूच ना म्हणून. मागीर आमी सिवील एविएशन डिपार्टमेंटाक RTI घाली. सिवील एविएशन डिपार्टमेंट आमकां सांगता की 55,000 झाडां तांणी मारिल्लीं आनी कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन म्हणून तांणी दिवचले आनी साखळे रोयल्या म्हणून, आनी ताजे फोटो दाखयले आमकां कितें रोयलें तें. सो दॅट मिन्स हे आमकां घुसपावंक सोदतात, हें आज उघड जालें. जेन्ना हांवें प्रश्न घालो, खूब जाणांक अशें दिसलें आसतलें की प्रश्नाक इतलो हांव थंड कित्याक रावलो, बोवाळ कित्याक करूंक ना. हांव बोवाळ इतल्याच खातीर केलो ना कित्याक मुखेलमंत्री सगळें एडमीट करपाक लागलो. ताणें पयलीं क्लियर कट सांगलें की ग्रीन बेल्ट म्हणटा तो करूंकूच ना म्हणून, आनी आमी आतां करतले म्हणून. पूण आरे एअरपोर्ट सुरवात जालो मरे, हो एक इशू. दुसरो इशू,
म्हळ्यार तूं वायलेशन ऑफ इसीचें जर रिवोकेशन आयलें, सपोज हांवें लेटर बरयलें चीफ जस्टिसाक, जाल्यार इसी वायलेट जातली. इसी जर रिवोक केली जाल्यार फेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट वील नॉट कम अप. म्हळ्यार ते सिटी सायड डेव्हलपमेंट आनी कितें एक्सपान्शन आहा तें येवचें ना. हांव करता अशें म्हणून हांव म्हणना, पूण हें तुका कॉन्सिक्वन्सीस दाखयता. आतां दुसरो इशू, GMRाक खातीर 2200 एकर एक्वायर केले स्थानीक लोकां कडच्यान. स्थानीक लोकांक अजून पयशे मेळूंक ना. तांकां लँड लुजर सर्टिफिकेट पसून हें तांकां टायटल दिवपाक सरकार तयार ना. करता करना हें तें सांगता. स्थानीक लोकांची ज्यांच्यो जमनी गेल्यो ते बावडे थंय तशेंच वाऱ्यार आसा. GMR जोडूंक लागले आनी GMR सांगता की हे वर्सा आमी इतले जोडपाचे आहा 900 कितले कोटी. हें कितें? आनी इतलें आसून तूं तांकां रेव्हेन्यू हॉलिडे दिता. रेव्हेन्यू हॉलिडे कित्या खातीर दिता? हांचे कॅबिनेट नोटान बरयलां की 20 दीस काम बंद नाशिल्लें म्हणून. मुखेलमंत्री आन्सर कितें दिता की ना ते खूब दीस ते कोर्टाची केस आशिल्ली हें आशिल्लें तें आशिल्लें म्हणून. फोट मारता न्ही तूं, तुजे कॅबिनेट नोटान पास जालां. तिसरें, कॅबिनेट मिटींग जावचे पयलीं हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतला, सांगलां की कॅबिनेट नोट गव्हर्मेंट ऑफिसांत ड्राफ्ट जायना, ही प्रायवेट जाग्यार ड्राफ्ट जाता आनी अशी सूट तांकां ते दिवंक सोदता म्हणून. आनी ही कंप्लेन हांवें प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसाक बरयल्या, ज्याचे तांकां आमकां रिटर्न आयिल्लें आहा की तुमी बाय चीफ सेक्रेटरीक डायरेक्शन आयल्यार प्लीज इन्वेस्टिगेट म्हणून. ते इन्वेस्टिगेट जातलें की डबल इंजीन हें कितें तें म्हाका खबर ना. पूण एक सादी वस्त म्हणटा ती जी सारकी उघड जाता की गोंयचे सरकारान कॅबिनेट डिसिजन घेवन जे पयशे गोंयचे सरकाराक घेवपाचे आशिल्ले, जे पयशे गोंयचे लोकांचे पयशे, हे आमकां पयशे नाका म्हणले. हें म्हणपाक इतलें GMRाचेर तांचें काळीज इतलें व्हडलें कित्याक जालें? तातूंत पर्सनल इंट्रस्ट आहा. हें आतां गोंयचे जनतेन डिसायड करूंक जाय, कोर्टांनी डिसायड करूंक जाय कोण कोर्टान गेलो जाल्यार. पूण आज एक उघड जाल्लें आहा की हो सरकार गोंयचे लोकांचे पयशे पाकीट मारता. गोंयचे लोकांचे पयशे तांणी सेफ किपिंगाक तांचे सरकारा कडेन दवरप न्ही, सरकारच लोकांचे पयशे पाकीट मारता. हें आज उघड जाल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता दीस इज अनडिनायबल बिकॉज चीफ मिनिस्टर हॅज नायदर डिनायड द एक्झिस्टन्स ऑफ अ ग्रीन बेल्ट. ग्रीन बेल्ट म्हणटा नाच म्हणटा तो, हांवूय ना म्हणटा तोय ना म्हणटा. पयशे कितले येवपाचे आहा आमी विचारले ताका, तो म्हणटा पयशे आमी कॉम्प्यूट करतले. पयलीच फावट अशी की सरकाराक जे पयशे येवंक जाय ते सरकाराकूच खबर ना कितले येवंक जाय ते. बरें खंयचोय फिगर म्हणलो आनी आमी तो लॉक इन केलो आनी फुडें जर ही प्रोसिडींग्स ऑफ द हावस बिकम द सब्जेक्ट मॅटर ऑफ अ कोर्ट केस जाल्यार तो त्रासान पडलो म्हणटा ताका तो सांगता तें म्हजो आमी कॉम्प्यूट करूंक ना. तिसरें, हें सगळें जर वायलेशन जालें जाल्यार तुमी कितें करतले? तो म्हणटा नेरी पळयतले. आमी नेरी पळोवपाक गरज ना, आतां आमी पळयतात, आमदार पळयतात, कित्याक दीस इज नाव द प्रॉपर्टी ऑफ द हावस. क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हावस. सो एक क्लियर आनी उघड जाता की गोंयचो सरकार एक असो सामको स्पेशल सरकार जो गोंयच्या राज्याच्याच विरुद्ध डिसिजनां घेता, कॅबिनेट डिसिजनां घेता, जी कॅबिनेट डिसिजनां कूड बी एम्बेरसिंग टू द गव्हर्मेंट. इतलें आसून पसून तांची कात इतली दाट जाल्ली आहा की ते घेतात, तांची मेजॉरिटी आसा, तांकां 2 डबल इंजीन आसा, तुमी जाय तें करा. हें म्हाका दिसता सरसकट जर पळयलें जाल्यार दीस इज द एनालिसीस ऑफ दीस होल इशू. सो हेतून 2-3 मेजर एस्पेक्ट आसात. एक म्हणजे तेंच्यांनी रेव्हेन्यू हॉलिडे दिलो आनी ते भायर CM सांगतालो कितें की तो कन्सेशन एग्रीमेंटा प्रमाण जाला अशें म्हणून सांगताले. बट आयज तुमी एक गजाल लक्षांत हाडून दिली सगळ्या गोंयच्या, ती तेंच्यांनी तितून हें केलां, अमेंड केला तो कॅबिनेट घेवन. 7 म्हयने पयलीं जे पयशे आज मेळपाचे आसले ते 7 म्हयन्यांनी दिया आनी हे जे मदले पयशे आहा ते दिवपाची गरज ना. ही सादें वस्त म्हळ्यार अशी की 7 म्हयन्यांनी 207 कोटी एज पर GMR कॅल्क्युलेशन आमकां 36.99% येवंक जाय आशिल्ले, ते सरकारान माफ केल्ले आहा. हें माफ करपाक कारण कितें? कारण म्हणटा ते 20 दीस काम तांचें बंद उरलें कोविडाच्या टायमार. 20 दीस सगळे धंदे गोंयांत बंद उरले. गोंयच्या लोकांच्या धंद्यांक कितें दिलें? लॉकडावन तांणी इतलो डिक्लेअर केलो, म्हयन्याचे म्हयने लॉकडावन केलो. लोक म्हणटात मायनीच्यो ट्रिपी मारपाक लॉकडावन केल्लो म्हणून. त्या लोकांक खंय कॉम्पेन्सेट केले? कितले लोक मेले, कोविडान मेले, ते लोकांची सगळ्या फॅमिलींक पे केल्या. सो अशें लोकांचे सर्वसामान्य मनशाचें कितलेंच उरलां, पेंडींग आसा.
आनी तुमी फकत आउट ऑफ द वे वचून एक प्रायवेट पार्टीक तुमी आदार आनी सपोर्ट करपाक फुडें सरतात, हाजेर क्लियर जाता की हातूंत कितें तरी दीस इज अ लूट ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू. तुम्ही कॅबिनेटाचो उल्लेख केलो की खंय तरी कोण तरी प्रायवेट पार्टी बसता आनी ते सगळे हे नोट थारयता. हें ह्याच बाबतीन जाता की आनी बाबतीन तुमकां आरोप कितें आसा बी? आतां कितें आहा, हांचे सगळें एक मायक्रोस्कोपाच्या अंडर घालप आनी ते सगळेंच जर एनालायज करून गेलें टायम पावचो आनी हांव जाणटो जातलो. सो इतलें करून म्हज्यानूय जायना. हांवें ज्यो इश्यूज जे इश्यूज बर्निंग इश्यूज आहा जे लोकांक लागता पळय, सदांच आमचे गोंयचे जनतेक चड करून पेडणे तालुक्याच्या लोकांक BJPच्या सरकारान सांगलां की मोपा वील बी द इंजीन ऑफ ग्रोथ. इंजीन ऑफ ग्रोथ म्हणल्यार मोपा जातलें, सरकाराक येणावळ येतली, तुमची लायफ बरें, तुमकां अच्छे दीन येतले आनी सगळें बरें जातलें आनी हांगाच्यान डिवेलॉपमेंट म्हणटा तें फुडें वतलें. पयशे येवपाचे, तुमकांच पयशे येवपाचे तुमी नाका म्हणटात. पेडणेच्या लोकांचे पयशे तुमी दिवंक ना, तेंची जमनी गेल्या ताज्यो. टॅक्सी ड्रायव्हर जे पेडणेचे आहा तांचे सामके 12 बिरेस्तार केल्ले आहा. पेडण्याक कितें डिवेलॉपमेंट जातलो तो अर्दुकुटो जाल्लो आहा. तांचे तुवें हेल्थ सेंटर सारकें चलना, तांचे कितें तें तांचे ते इंडस्ट्रियल बेल्ट वता तो इलेक्ट्रॉनीक सिटी, थंय तांचे अलॉटमेंट जायना. तांची क्रिकेट स्टेडियम जो जावन पयशे दिवन ताणें आतां लायसन्स फी पसून DCN फारीक केल्या, थंय क्रिकेट स्टेडियम आतां मये व्हरपाचें सरकार उलयता. हाजो अर्थ कितें? अनप्लॅन्ड डिवेलॉपमेंटाचो विक्टीम पेडणेचो तालुको जाल्लो आहा. म्हळ्यार पेडणेचो तालुको जर आमी चिंतूंक गेले जाल्यार इट इज अ रीच तालुका विथ पुअर पीपल. कित्याक सगळ्यांत चड रुपांतर जमनीचें पेडण्यां जाता. लोक सगळे येवन पेडण्यां स्थायीक जावपाचे आहा. पेडण्यान पेडणेकार आसतलो काय ना हो प्रश्न उपरासला आनी म्हाका दिसता हाजेर पेडणेच्या लोकांनी सिरियसली विचार करूंक जाय. बरें, आतां विधानसभेन हो प्रश्न जालो आयज सगळे. हेज्या फुडें आतां हेजेर कितें जावपाचें? काही GMRची सूट अशी तांकां माफ जातली सरकारान केला तशी, काय तुमी कितें फुडें आतां हेजेर कितें स्टेप्स घेवपाचे आहा? हाजेर स्टेप्स म्हणटे अशे की जें कितें जालां तें आज आमी प्रोसिडींग्स ऑफ द हावस म्हणून केलां. आतां हाजे वर्बेटीम रिकॉर्ड्स काडूंक जाय आनी हाजेर एक कोणे तरी लिगल मायंड घालपी मनीस आनी हो प्रश्न सगळो हाताळपाक जाय. म्हजे बरोबर जॉयंट क्वेश्चन घालपी एक लॉयर आनी जो एक ह्या स्टेटीचो ex-AG आशिल्लो, सो ताका एक्सपिरियन्स आसा. सो एक ताजोय तो प्रश्न, म्हजो तितलोच ताजोय प्रश्न. म्हाका फक्त लॉट लागलो, ताका लॉट लागूंक शकतालो. सो म्हाका दिसता वी वील एनालायज दीस लिगली नाव की हें कळपाक जाय आनी हें अशें जावन फावना की सरकार जर अशें आपल्याकूच लॉस करूंक लागलें आनी ही जर एक वस्त अशें आनी कितल्योच वस्तू आहा जाल्यार आमी लोन कित्याक घेतात? प्रश्न असो येता की आमी 3-3 म्हयन्यांनी बॉन्ड मार्केटांतल्यान घेतात. जर तुमचे कडेन इतलो पयसो आसा जाल्यार लोन घेवपाची अवस्था कित्याक जाता? आनी लोन घेतात जाल्यार असलो पयसो सोडटा कशें तुमी? सो फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंटाचो इशू वयर सरता. फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट जेन्ना जाता तेन्ना ताका खूब फोरम्स आसात जंय व्हरून हें जाग्यार घालचें पडटलें. आतां एकूच ह्या सरकाराक संवय पडल्या म्हणटा ती तांचो डबल इंजीन सरकार. डबल इंजीन म्हणल्यार लोकांचें बरें करपाक न्ही, डबल इंजीन म्हणल्यार डबल चोरपाक. आनी आमकां एक इन्शुरन्स आहा वयल्यान की आमकां तें कांयच जावचें ना. हो जो भ्रम तांचे तकलेन आहा, ह्या भ्रमाच्या विरोधान कशें वाटाघाटी आमी करप हें आमी विचार करून सांगचें पडटलें. आज पयलीं उलोवप वील बी अ लिटल प्रिमॅच्युअर. स्ट्रॅटेजीक पावल स्ट्रॅटेजीक आनी लिगल, स्ट्रॅटेजीक आनी लिगल हें आमी करचें पडटलें. इवन सी वॉट इज द रिकोर्स टू एक्शन इन द कोर्ट्स. कित्याक कोर्ट आज कोर्टूय बी खूब कडेन न्याय दिता. कोर्ट सर्वसामान्याक लॉस जावंक दिना हें आमी पळयलेलें आहा. सो तें आमी चिंतचें पडटलें. तें हांव आतांच पयलीं ताजेर उलयना. ओके. आनी आयज दुसरो गजाल म्हणजे एक प्रश्न आयलो तो म्हणजे हिस्टोरीक मोन्युमेंट्सांचो. तितून तुमचें लोलये मैदान जें आसा मडगांवा भितर तेजो विशय आयलो की थंय सारकें कोण तरी टॉयलेट हाडून दवरलेलो थंय हें बीन. तेतून तुमी कशें पळयता की हे जे हिस्टोरीक मुवमेंट्स हे आसा मोन्युमेंट्स आसा
ते मागीर लास्ट अशें जालें की फाल्यां जर ते एक्टा अंडर हाडले जाल्यार तुमकां फाल्यां थंय आंदोलनां करपाक मेळची ना, मिटिंगो घेवपाक मेळच्यो ना, राजकीय सभा घेवपाक मेळच्यो ना, अशें सीएमान जे आहा ताका उत्तर दिलां. सो तेचे हे सगळे मॉन्युमेंट जे आसा ते कशें सांबाळून दवरप हेजेर तुमचें बी कितें धोरण आहा? किंवा हांव सादें चिंततां, आमी हो जॉयंट क्वेश्चन घाल्लो आनी खूब जाणांनी चड करून लिडर ऑफ ऑपोजिशन ताणें ताजे व्यूज दिले. सरकारान सांगलें की आमी जर सगळेंच अंडर एक्ट हाडलो जाल्यार आमी बंधनां येतली आनी फ्रिडम ऑफ स्पीच कर्टेल जातली. आतां एक हांवें म्हजें इंटरप्शन ऑर म्हगेलें इंटरवेन्शन इतलेंच आशिल्लें की हायड पार्क कॉर्नर म्हणून एक सारको फामाद हायड पार्क म्हणटा तो व्हडलें गार्डन लंडनाक, जे मार्बल आर्क म्हणटा ताजे ओपोजीट थंय एक फ्रिडम ऑफ स्पीच कॉर्नर म्हणून आहा, जंय अशें म्हणटात की मार्क्स, एंजल्स, कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो ओरिजीन करपी लेनीन, आयतुल्ला खोमेनी, व्हडले व्हडले लिडर जे दुसरे म्हळ्यार इंग्लंडच्या भायर वचून तांणी देशां घडयलीं, हे लोक एकटेच वचून उलयताले. म्हळ्यार खंयच जर जागो ना जाल्यार हो फ्रिडम ऑफ स्पीच कॉर्नर म्हणून तांणी मेंटेन केला. हांव ते मताचो की फ्रिडम ऑफ स्पीच कॉर्नर म्हणून तो आसपाकूच जाय. फाल्यां एकलोच मनीस वचून उबो रावन जर थंय उलयता जाल्यार ताका तो एक जागो असो गोंयांत आसपाक जाय, नॉर्थ गोवान, सावथ गोवान, जंय ताका हें फ्रिडम आसपाक जाय. हाजे आदाराचेर आमी लोहिया मैदान रिडिवेलप केल्लें. ते रिडिवेलपमेंटाक घेवपी मनीस हांव मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांवें तें काम सुरवात केल्लें. जेन्ना काडलो तेन्ना तें कंप्लीट जालें, पूण हांणी तें हातान घेवंक ना. हातान घेतिल्लेंच काम हांवें. आमचो एक सेंट्रल इश्यू असो आशिल्लो की सरकाराच्या विरोधान जें कितें जाता, जें लोहियान तेन्ना केल्लें, लोहियान कितें केल्लें, एक फोर्तुनान मिरान म्हणून पुर्तुगेज पुलीस इन्स्पेक्टर, ताणें येवन ताका अशें आर्म दाखयलें, ताणें आर्म सकयल घालें आनी ताका सांगलें क्या मजाक कर रहे हो. इतलेंच आमची क्रांती, गोंयची क्रांती 1946 सुरवात जाली 18 जून म्हणटा इतलीच. हाजे फुडें मागीर आमी न्हिदिल्ले ते जागले. पूण एक जर आमी पळयता, हें आजूय बी आमकां गरजेचें की आमचे अगेन्स्ट लोक कितें उलयतात, फाल्यां म्हजे अगेन्स्ट वचून कितें उलयतात, ते मनशाक उलोवपाक एक जागो आसपाक जाय. ह्या सरकारा कडेन क्रांती सुरू करपाक खंय तरी एक हें आसूंकूच जाय. आनी ना जाल्यार तूं हवेन चड उडपाक लागलो जाल्यार तुका अर्दींग जावंक जाय. आनी हो जागो चड गरजेचो देन द एक्ट अशें म्हाका दिसता. सो ताजेर हांवें तांकां एटेन्शन ड्रॉ केलें. गेले खेपे एक मडगांव म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसरान इंडिया अलायन्साची पब्लीक मिटींग जी लोहिया मैदानाचेर जावपाची आशिल्ली ताजी परवानगी तांणी नाकारली. कारण कितें सांगलें की थंय शॉर्ट सर्कीट जाला म्हणून आमकां कंप्लेन आहा. आतां शॉर्ट सर्कीट जेन्ना जाता तेन्ना आमी वायर कट करतात, इलेक्ट्रिसिटी ते एंटायर एरियेची कट करतात आनी आमी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी म्हणल्यार जनरेटराचेर ती चलयतात. ऑर्गनायझर जे आशिल्ले म्हणल्यार काँग्रेस पार्टी आनी इंडिया अलायन्स तांणी हें करपाची तयारी दाखयली, जावन तुजो तांकां परमिशन दिलें ना. हाचो अर्थ कितें, एक सरकारी ऑफिसर फ्रिडम ऑफ स्पीच कॉर्नर जी आतां सरकार व्हडली राखपाची खबऱ्यो उलयता, ती फ्रिडम ऑफ स्पीच कॉर्नर काबार करपाक सरकारी ऑफिसर एट द बिहेस्ट ऑफ द रुलींग पार्टी करता. तांकां सरकारानूच सांगून तें करता. आतां कितलेय मंत्री सांगूं आनी मुखेलमंत्री सांगूं, आनी ताजे फुडें जेन्ना ओपोजिशन लिडरान हें सांगिल्लें आहा की थंय टॉयलेट, थंय कोमोड घाला, थंय बेबदे बसतात, दॅट इज स्टील वर्स. सो एक अशें दिसता की फ्रिडम ऑफ स्पीचूय हे आमचे प्रदेशान काबार करतात आनी दुसरे सायडीन वेंडलायजेशन ऑफ अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्लेस, अ प्लेस दॅट शोज क्रांती, तें ताजें वेंडलायजेशनूय चालू आहा आनी सरकाराक कांय दुखना. हें आमकां आज उघड जाल्लें आहा. म्हाका दिसता सरकाराचो हाजेर निशेध जावंकूच जाय. तरी आशिल्ले विजय सरदेसाय, दोन म्हत्वाचे प्रश्न आयज प्रश्नोत्तराच्या काळांत जाले. ते म्हणजे एक, GMRक जी रेव्हेन्यू हॉलिडे दिला ते कशें सरकारान मॅनेज केला किंवा सरकारान तेतून कशे तरेन आपल्यो हालचाली करून तांकां ती दिल्या, ही बाब ताणें आयज विधानसभे मुखार हाडली. आनी दुसरो म्हणजे जे हिस्टॉरीक मॉन्युमेंट्स आसात थंय कशे तरेन तेजें संवर्धन जावपाक जाय. आनी सरकार एके वाटेन म्हणटा की ती एक्टा अंडर जर हाडीत जाल्यार थंय फ्रिडम ऑफ स्पीच उरची ना किंवा सभा किंवा हें भाशणां जावपाक मेळची ना. बट ताचेर सुद्दां उलयतना विजय सरदेसाय हांणी आपलें मत जें आहा तें हांगासर आपले
उक्तेपणान आमचे कडेन हांगासर मांडले. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.